बेती पर्वरी वाठारात पावसा पयलीं रस्त्यांची तात्पुरती दुरुस्ती केल्ली आणि बेती म्हापसा आणि बेती पणजी व्हाया अटल सेतू मार्गाची पुराय दुरुस्ती हॉट मिक्स घालून पावसा उपरांत पूर्ण करतले अशें सरकारान सांगिल्लें. पावसाच्या वजऱ्यांनी ह्या रस्त्यांची सारकी दुर्दशा जाल्या. सध्या लोक आपली वाहनां ह्याच रस्त्यावेल्यान चलयतात. कांय जाणांनी ह्या रस्त्याचेर अपघात जावपाची शक्यताय उक्तायल्ली. बेती मालीम रस्त्याचेर सगळे कडेन खड्डे पडल्यात आणि सेगीत पडपी पावसान हे होणके भरून उरतात. बेती आर्काची बाय हांगा आज 2 भुरगे उदकान भरिल्ल्या होणक्यांत पडून तांकां दुखापत जाली. अशे कितलेशेच अपघात जाता आसुये, सगळेच अशे रिकॉर्ड जायनात. रस्तो जायत तेन्ना जायत, पण सध्या तरी ह्या रस्त्यांची तात्पुरती दुरुस्ती करची अशी मागणी आसा.